नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. कांय राजकारणी अशे आसता जे खूब लो प्रोफायल रावता आनी काम करता आनी तातूंत आसा म्हणजे श्रीपाद नायक. आतां श्रीपाद नायकांचे चले राजकारणांत आयले आनी तेन्ना खूब जाण म्हणटाले की तांकां फुडें सरपा खातीर तांचे वाडी खातीर वाव मेळुना. आमी पळयलें इवन फाटोफाट तांकां परत परत कुंभारजुवा मतदारसंघान टिकेट नाकारली गेली. नंतर ते झेडपीचेर उबे रावले आनी झेडपीचेर ते निवडून आयले. परत एकदां टिकेट तांणी ट्राय केली तरी तांकां मेळुना. सो इतलें जावन सुद्दां सद्या तांचें फिलींग कितें आसा, सद्या राजकारणाची खंयची दिशा ते घेतले हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आसा सद्या सिद्धेश श्रीपाद नायक हांकां मेळपा खातीर. जिल्हा नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत चेअरमन जे जाल्ले आसा. आतां हें एकट्याक आशिल्लो काडलो कार्तिक कुडणेकाराक आनी तुका केलो. म्हणजे शांत राव मातसो तुका हें दिता म्हणून शांत करपा खातीर केलो. ना 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 तशें शांत करपा खातीर न्ही, बट कशें आसा हांवें पयलीं म्हणलां की पक्ष ही चिंतून सगळ्यांक जबाबदारी दिता आनी त्या हातूंतल्यान पक्षान कितें तरी विचार केला आसतलो ही जबाबदारी दिवचे पयलीं आनी पक्षान ही जबाबदारी अध्यक्षपदाची इलेक्शन जाल्लें जिल्हा पंचायत तेन्ना हें चिंतपा जातालें तांणी न्ही, ते नंतर कित्याक लेट जालें? ना, प्रत्येक कशें आसता इलेक्शना कडेन चेंज ओवर करप हें मातशें थंय मातशें नेगेटीव जावपाक शकता किंवा जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्लें आनी निवडून आयल्या उपरांत यू कूड बी द फर्स्ट वन rather than having Karthik there and then changing him and getting you there. There were some political compulsions also. तेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना हें जाल्लें तेन्ना आनी ताच्या नंतर थोडी पॉलिटिकल सिच्युएशन चेंज जाल्यो आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता की पक्षान ताच्या खातीर निर्णय घेतलो आसतलो. सो यू आर हॅपी की चेअरपर्सन पोस्टाचेर? ना, सी इट इज नॉट अबाउट हॅपी ऑर अनहॅपी. जी जबाबदारी आमकां मेळटा ती सदांच बऱ्या तरेन आनी स्विफ्टली आमी ती जबाबदारी सांबाळपाक जाय आनी वी हॅव टू परफॉर्मन्स दाखोवपाक जाय. अल्टिमेटली हांव अध्यक्ष सुद्दां जालो जाल्यार म्हजे जे कलिग्स आसा झेडपी मेंबर्स आसा तांच्या सपोर्टानूच ते म्हाका जिल्हा पंचायतीचें काम जें आसा तातूंत डेवलॉपमेंटल वर्क्स आसात आनी बाकीचीं कामां आसात ती फुडें तांच्याच सपोर्टान व्हरपाक जाय. आनी म्हाका अशें दिसता की अध्यक्ष जरी हांव आसलो, फेस जरी हांव आसलो जाल्यार हें सगळें काम आमच्या मेंबर्सांचें आसा, तांच्या सपोर्टान हांव हांगा फुडें पावल्लो. जिल्हा पंचायताक फंडूच नासता खंय, ते फक्त नेम सेक जाले आनी आतां उलयताले की कितें फंड्स दिवपाचे. तातूंत तुका परफॉर्मन्स दाखोवपाक शकतलो तो? नक्कीच, कारण कशें आसा जिल्हा पंचायतीक फंडा बाबत जर उलयत न्ही की पयलीं स्टार्टींग जेन्ना जिल्हा पंचायत फॉर्म जाले तेन्ना जवळ जवळ एक 10-12 लाखाचो फंड येतालो पर मेंबर. आतां जेन्नाच्यान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयिल्लें तेज्या नंतर प्रत्येक जिल्हा पंचायतीक फंड हो वाडून मेळिल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें आसा तें सर्वसमावेशक सरकार आसा आनी भारतीय जनता पक्ष हो अंत्योदय तत्वाचेर चलता. शेवटच्या मनशा पर्यंत आमकां पावपाची गरज आसा आनी शेवटचो मनीस दुर्लक्षीत जावपाक जायना हे हातून चलता. आनी त्याच हाका लागून जे लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाक जाय आनी तातूंत जिल्हा पंचायत आनी विलेज पंचायत येता. आनी हांगा जर आमी ही इन्स्टिट्युशनां जर आमी स्ट्रॉंग करपाक विचार केलो जाल्यार तांकां फंडींग आनी पावर्स हे तांकां मेळपाक जाय आनी ते नक्कीच सरकार सद्या मेळ्ळा म्हणटात. हय. इतलो पयसो आसा की तूं यू कॅन शो युअर परफॉर्मन्स? ना, एटलिस्ट इतलो पयसो आसा की आय कॅन परफॉर्म. हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आय कॅन मेक देम हॅपी इन रिगार्ड्स टू डेवलॉपमेंटल वर्क्स. तांचे कितें डिमांड्स आसा, तांच्या पंचायतीन रोड ना किंवा बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार ते डेवलॉप करपाक लागून जितलो फंड जाय तितलो फंड आमकां मेळटा. पण दुसऱ्या सायडीन अशें आसा की जितलो फंड मेळटा तितलो कमी आसता कारण कामां वाडत आसता आनी ताकाच लागून आमी पयलींच्यान हें करता की फंड आमकां वाडून मेळचो. आनी तेवूय आमी रिक्वेस्ट मान्य मुख्यमंत्री आनी मान्य पंचायत मंत्र्यां कडेन घातिल्ली रिक्वेस्ट घातला ताजेर येता फंडाचेर. पूण सद्या जे इंट्रस्टींग टॉपीक लोकांकूय आयकपा जाय ते कुंभारजुवा मतदारसंघा विशीं. आतां परत तिकेट मागचो ना विधानसभा निवडणुकेक? तिकेट
मागपाची ना असो काय प्रश्नच ना, कारण ह्या मतदारसंघान फाटली जवळ 10-12 वर्सां हांव काम करता आनी लोकांची इच्छा आसा, लोकांची अपेक्षा आसा म्हजे कडल्यान, आनी तशें इलेक्शन आतां 5 वर्सां आतां फुडें आसा. सो भाजपाक नकारलो तुमच्या मतदारसंघात. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? भाजपाक म्हाका अशें दिसता की भाजपाक नाकारच्या पेक्षा कॅन्डिडेटाक नेगेटीव आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. थंय काम करूना. पयल्या कळटा झॅडपी इलेक्शनाक थंय भाजपा जिखता आनी तोच मतदारसंघ जो लार्जली सेम आसा थंय विधानसभेच्या इलेक्शनाक भाजपा हारता. ना कशें म्हणजे आसा, सिद्धेशान भाजपाक काम करूना. पयली गोश्ट म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षान म्हाका वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली. आय वॉज फूल टायम वर्किंग इन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, ज्या जाग्यार आमचे आमदार दाजी साळकर हे खूब मोठ्या मताधिक्यान जिखून आयिल्ले आसा, आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे फळ कामाचें फळ हें पक्षाक थंय मेळ्ळा. दुसरो विशय जो आसा की थंय कुंभारगांव मतदारसंघान आमचे माजी आमदार पांडुरंग मडकयकर हांच्या बायलेक तिकेट दिल्ली आनी ती सरपंच आशिल्ली, आनी सगळ्यांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की पांडुरंग मडकयकर हांचो प्रभाव मतदारसंघाचेर खूब आसा आनी त्या हेतूंतल्यान आमी सीट जिखतले. आतां शेवटी आमी एक चिंतपाक जाय की लोकांची ही लोकशाही आसा, हांगा लोक डिसायड करता आनी त्या लोकांनी त्या परीन डिसायड केल्लें आसा. प्रभाव ना असो म्हणटा तूं पांडुरंग? ना, लोकांनी शेवटी इट इज डेमोक्रेसी न्ही, लोक डिसायड करता आनी लोकांनी डिसायड केल्लें. तुजें कितें आतां हे सगळें इवॅल्युएट केलें जाल्यार प्रभाव आसा काय प्रभाव ना पांडुरंग तो मडकयकर? इलेक्शनाक दिसलाच न्ही. ना म्हणून. ना म्हणून फुडले फावटी युअर लायन इज क्लियर टू गेट द टिकेट. ना, हांव सी म्हजो डिमांड जो निवडणूक लडपाचो आसा तो पक्षा कडेन हांव प्रत्येक फावटी रिक्वेस्ट करतलोच. आनी आमदार जावपा खातीर पक्षान ताजेर विचार करचो अशें म्हाका दिसता. काँग्रेसी कडेन गेलो मतदारसंघ, हेका लागून अशें आसूं शकता की काँग्रेस थंय स्ट्रॉंग जाली म्हणून भाजपाक थंय नकारलो. तातूंत खूब फॅक्टर्सूय आसपाक शकता, कारण आमदार जे आशिल्ले, माजी आमदार जे आशिल्ले ते हेल्थ वायज सुद्दां बरे नाशिल्ले आनी ते तशें तितलो टायम दिवपाक पावले नात. मागीर तो एक तातूंत इशू आसपाक शकता. लोकांची जी कामां जावपाक जाय आशिल्लीं किंवा डेव्हलपमेंटल वर्क्स जावपाक जाय आशिल्ले ते आमी मान्य करपाक जाय की त्या मतदारसंघान फाटलीं 5 वर्सां जाले ना आनी ताजोच फटको हो आमकां बसलो अशें म्हाका दिसता. वेरियस फॅक्टर्स आसा. आतां ते टायर्ड ओवर करपा खातीर अटेम्प्ट जातले की बाबा हे फॅक्टर्स आमी इट्स टू अर्ली रायट नाव, पूण खंय तरी 2027 केन्ना रोखडेच येतले. यू नेवर नो वर्सां कशीं वतात.
तेन्ना परत तुमकां तसोच फटको बसूं जायना म्हणून? ना सी कशें आसा, फक्त आमी इलेक्शन तकलेन धरून जर काम करपाक गेले न्ही जाल्यार इट वील बी सेल्फिशनस. म्हाका अशें दिसता की हांव जेन्नाच्यान जिखून आयला न्ही तेन्नाच्यान जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून हांवें इलेक्शन आसूं नासूं हांवें प्रत्येक पंचायतीन म्हाका ज्यो पंचायती लागता एज अ जिल्ला पंचायत मेंबर त्या पंचायतीन हांवें काम केल्लें आसा. इवन एक पंचायत करमळे पंचायत ही म्हज्या मतदारसंघान पडना जिल्ला पंचायत मध्ये, ती असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पूण थंय जाय तसो आमी थंयचो जो आमचो मेंबर आसत किंवा बाकी आमचे सरकाराच्या मार्फत आमी थंय खूब कामां करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आतां हो मतदारसंघ काही विकास कामां पासून वंचीत रावलो फाटलीं 4-5 वर्सां. ती विकास कामां फुडें व्हरपाचो सुद्दां आमी प्रयत्न केलो, खुबशे हातून ती आमी केलीय बीन. आनी हेज्या फुडें सुद्दां आतां इलेक्शन फुडें आसा, पूण इलेक्शन तकलेन अशें धरून न्ही, पूण ती कामां जी उरल्या ती कामां कंप्लीट जावपाक जाय. हाका लागून आमी सरकाराचो पूर्णपणे सरकाराच्या फाटल्यान लागून आमी तो करून घेवपाचो प्रयत्न करतले. क्रेडीट घेवपाचें सद्या आमी एक हें पळयल्लें आसा, म्हणजे जावं शकताय बी, कारण तो आमदार आसा तो काँग्रेसचो. बरोबर. आतां काम केलें तो म्हणटलो आपणें काम केलें, सो भाजपाकूय फाल्यां तो लॉस जावं शकता थंय काम केलें जाल्यार. ना, शेवटी कशें आसा, शेवटी काम कोण करता? शेवटी काम भाजपचें सरकार करता. सरकार भाजपचें आसा. ताका भाजपाक क्रेडीट मेळपा जाय. क्रेडिटाचो प्रश्न ना. फाल्यां लोकांकूय दिसता न्ही की काम जालें जाल्यार तें काम कोणें केलें. दोन हें आसता, लोकांकूय कांय टायम कळटा म्हणटा की आमदार बाबा काम करून घेयना म्हणून कामां जायना म्हणून. आतां हांगा तूं उलटें उलयता की सरकार काम करता. ना, शेवटी कशें आसा, आमदार खंयचोय आसूं, मतदारसंघान हें काम हें जावपाक जाय, विकास कामां ही जावपाक जाय. कारण शेवटी सगळीच कडेन पॉलिटिक्स नासता. फाल्यां लोकां कडेन जर आमी पावपाक जाय, सरकार म्हणून पावपाक जाय किंवा आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पावपाक जाय, जाल्यार लोकां कडेन पावपाचो एक साधन म्हणल्यार ही विकास कामां. आतां कुमारजुंव्यान तशी भरपूरशीं कामां, जसो कुमारजुंचो ग्रावंड आसा, ग्रावंडाची जी फायल आसा ती फंड ना म्हणून ती फायल उरल्या. ताजोय पाठपुरावो आमी मान्य स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन केल्लो आसा. ताच्या नंतर कुंभारजुंव्या गांवाक जो गवणाचो ब्रिज बांदलो, पण कुंभारजुंव्या गांवाक ताजो फायदो ना, ताका एप्रोच रोड जावपाक जाय. तिवूय फायल GSIDC कडेन आसा, ताजोय आमी पाठपुरावो घेता. तिवूय फायल ऑलमोस्ट जावपाक आयल्या. अशाच प्रकारे भरपूरशे बाकीचे ओल्ड गोवाचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसत किंवा मास्टर प्लॅन आसा ओल्ड गोवाचो, अशा प्रकारचे भरपूरश्यो विकास कामां जी आसा ती फाटलीं 5 वर्सां जावपाक जाय आशिल्ली, ती जाली ना. कारण ताका जशें आमी पयलीं म्हणलें की खुबशीं ताची कारणां आसतलीं. पूण ही सगळीं कामां करपाक लागून हांव मान्य मुख्यमंत्री, मान्य जे वेरियस खात्याचे मंत्री आसा तांचे कडेन नक्कीच हांव अप्रोच जातलो. सो यू आर लायक अ शॅडो MLA दे, एक शॅडो आमदार कसो? शॅडो आमदार असो हें म्हणा, पण कशें आसा, लोक आमचे कडेन एप्रोच जाता ही कामां घेवन. कारण सरकार फाटल्या फावटी जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना सुद्दां आमी ह्या कामाचो पाठपुरावो आमी करताले, लोकांकूय खबर आसा. आनी ह्या हातूंतल्यान लोकांनी जिल्ला पंचायत निवडणुकीक मोठ्या मताधिक्यान आमकां निवडून दिल्लो आसा आनी तांचे काही अपेक्षा आसतल्यो आमचे कडल्यान की ही कामां जी आसा ती कंप्लीट जावपाक जाय. आनी थोड्यांक आमी तें आश्वासनाय दिल्लीं आसा. त्या हातूंतल्यान आमी नक्कीच सरकारा कडेन हेजो हें करतले. ओके, एक प्रश्न आसा जो एक्चुअली आमी श्रीपाद नाईक तांकां विचारपाचें आशिल्लें, सद्या तुमी आसा म्हणून. हांगा चल्लां की ते रिटायरमेंट घेता की फुडल्या इलेक्शनाक ते कॉन्टेस्ट करचे ना. His is one of the longest career as member of parliament. Do you feel he should take retirement right now? ना, एक म्हणल्यार ताणें तशें रिटायरमेंटाचें अजून पर्यंत कांय उलोवना. खंय तरी स्टेटमेंट केल्लो, मागीर कोणी तरी म्हटलो की ना, स्टेटमेंटान तांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की दुसऱ्या पक्षांतले जर कोणाक कितें दिसता की आपूण कंटेस्ट करचो ना जाल्यार ते ताणें हें करचें न्ही. जो पर्यंत पार्टी आपल्या बरोबर आसा जाल्यार आपूण. So he's not looking at retirement. ना, You ना, also सद्या don't want him to get retired. ना, तर लोकांनी इतली 5 फावटी प्रेम दिल्लें आसा 25 वर्सां, आनी नक्कीच जो पर्यंत लोक आनी पक्ष सांगतलो तो पर्यंत ते राजकारणांत आसतले.
एक असा की प्रत्येक जण म्हणटा की हाजो चलो सो ताका ते प्लस पॉयंट मेळटा मायनस पॉयंटूय मेळटा. नाव फ्रँकली टेल अस दीस वील गो ऑन रिकॉर्ड नाव. श्रीपाद नायकाचो चलो म्हणून भाजपान प्लस पॉयंट जालो काय मायनस पॉयंट जालो? ना कशें आसा, श्रीपाद नाईक इज अ डिफरंट, ते लिगूच वेगळें आसा. त्या लेवलाक येवपाक आमकां भरपूर टायम आसा. वी हॅव जस्ट बॉर्न इन पॉलिटिक्स. हीज डेडिकेशन, हीज वर्क इज एट अ व्हेरी हाय लेवल. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसतले, मागीर म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नाईक आसतले आनी बाकीचे खुबशे नेते आसतले. हांणी पार्टी जी आसा, पक्ष जो आसा हो गोंयान रुजयला, स्टार्ट केला आनी तांच्या नांवाचो फायदो अशें न्ही, बट तुमी पक्षान सुद्दां कोणाकय विचारल्यार कोणी तुमकां सांगतले की हांव एज अ कार्यकर्तो हांवें काम केल्लें आसा, बूथ लेवला वयल्यान हांवें काम केल्लें आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो स्वयंसेवक, ताच्या नंतर विद्यार्थी परिशद, युवा मोर्चा अशे सगळी कामां करून आंदोलनां, आमी इतलीं आंदोलनां केल्लीं आसात आनी प्रत्येकाक आमी कशें आसा की खंय तरी हांव पयलींच्यान म्हणटा की म्हाका पॅराशूट लिडर जावपाचो ना, की फाल्यां कोणें बोट दाखोवपाक नाका की बाबा हो अमकेलो चलो म्हणून थंय पॉलिटिक्सान आयला. हें म्हाजेर म्हाका हो थंय ठपको नाका. आनी त्या हातूंतल्यान म्हजें पयलें इलेक्शन ग्रामपंचायतीचें आसा तें हांव हरलो आनी ताच्या मागीर त्याच वॉर्डांतल्यान इलेक्शन पिटिशन घालून हांव बिनविरोध निवडून आयलो. परत जिल्हा पंचायत जिखलो आनी ह्या हातूंतल्यान जेन्ना हांवें राजकारणान काम केलां तेन्ना म्हज्या वडिलांनी म्हाका सदांच सांगलां की जें तुजें करियर आसा तें तुवें घडोवपाक जाय. आपूण आसा ही तुका एक एडवांटेजूच आसा, बट ताजी अंडू एडवांटेज घेवं नाका, ताजो फायदो घेवं नाका. आनी तेंच हांव करीत आयलां आनी तांचे जे विचार आसा ते नक्कीच हांव. सो यू आर नॉट अंडर शॅडो ऑफ श्रीपाद नो नाईक. नो इंडिपेंडंट आयडेंटिटी हें केलं येस. भाजपान. आता परत बॅक टू हें पांडुरंग मडकयकरा बरोबर जे वादविवाद जाले सामके ओपनली आयले ते सोंपले सध्या काय अजूनही मातशी धुसफूस चालू आसा? वाद विवाद अशे नाशिल्ले. स्टेटमेंट पण काही केले statement केले. आणि वादविवाद आणि काय करपाक उरून नाशिल्ले. ना, बट शेवटी कशें आसा, काही स्टेटमेंट्स आशिल्ले ते लोकांकूय आवडूना. तांचे जे स्टेटमेंट आनी म्हजे स्टेटमेंट तुमी आयकले आसत, केन्नाच हांवें ओपनली केन्नाच तांकां नेगेटीव अशें कांय म्हणूं ना. जेन्ना म्हजेर जेन्ना आरोप जाले तेन्ना नक्कीच हांवें डिफेंड करपाक लागून हांवें म्हजी बाजू मांडली. आनी तांणी जेन्ना काही स्टेटमेंट केले, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तांणी जेन्ना फॉर्म भरपाक गेले तेन्ना कोणें इंडिपेंडंट रावपाचें चिंतपाचें न्ही, ताका डेरिंग जाय पडटा किंवा 500 मतां काडून दाखोवची, हे अशे स्टेटमेंट खुबशे जाले. ते हांवें रिएक्ट करच्या पेक्षा लोकांनी रिएक्शन दाखयल्लें आसा. तूं प्रोवोक जावना तेन्ना? ना, प्रोवोक जावपाची, कारण म्हजी कॅपेसिटी, म्हजो लोकां कडेन अप्रोच आनी लोकां मदीं जो म्हज्या बद्दल विश्वास आसा तो म्हाका खबर आसा. आनी ताका लागून कोणूय अशें उठसूट म्हाजी लायकी किंवा म्हाजी जी कॅपेसिटी 500 मतांची आसा हें अशें जर कोणूय म्हणटा आसत, तातूंत हांव अफेक्ट जावपाचो म्हाका कांयच म्हाका दिसता हें दिसना. अफेक्ट जायना? ना 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 ना, बिकॉज आय नो मागीर हांव लोकां वांगडा इतलीं वर्सां रावला, लोकां मदीं रावला आनी आजुनूय आसा. आनी लोकांनी जें म्हाका प्रेम दिल्लें आसा ताजेर म्हाका दिसता की लोक म्हज्या वांगडा हेजे फुडें रावतले, पयलीं रावले हेजे फुडें रावतले नक्कीच. एक हाऊ डू यू लाईक अगेन कमिंग बॅक टू पॉलिटिक्स झेडपीचेर येता, हाऊ डू यू फील की 5 वर्सां काम करप एकदम की आपूण त्या मतदारसंघात तिकेट मेळटली, आपूण खंयच्यान तरी निवडून येतलो म्हणून आनी झोकून काम करून दिवप, ऑलमोस्ट यू आर देर एवरी डे इन मंचार, फायनली एक सेकंडाक कळटा की आपल्या मेळना ती तिकेट म्हणून.
वॉट एक्झॅक्टली यू फील एट दॅट पर्टिक्युलर टायम? ना वायट दिसता, कारण कशें आसता, हो म्हजो एकट्याचो प्रश्न नासता. म्हज्या बरोबर जे असंख्य कार्यकर्ते काम करता तांचेय खंय तरी तांचे एक फ्युचर ताचेर दावार लागता. आनी म्हाका दिसता एज अ लिडर म्हणून हांवें म्हजोच विचार न करता म्हजे बरोबर जे कार्यकर्ते आसा तांचोय विचार करपाक जाय. आनी जरी हांवें फाटीं घेतलें जाल्यार तें म्हज्या फायद्याक न्ही, तर म्हज्या कार्यकर्त्यांचोय तातूंत तांकां खंयच नुकसान जावपाक जायना हाजो विचार करून हांवें फुडें सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बट स्टील यू आर होपफूल की फुडले फावटी परत एकदा हय, आपण नक्कीच. कारण कशें आसा, हांवें पयलीं सुद्दां म्हणलां की पक्षा कडेन लॉयल रावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. शेवटी आज ना फाल्यां तें कावंट जाता. टील काउंट. येस. जिल्हा पंचायती बद्दल उलयता आसतना आतां एक्झॅक्ट कितले फंड मेळटा आनी तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा? आतां सद्या आमकां जवळ जवळ 35 लाख रुपया पर मेंबर आमकां डेव्हलपमेंटल फंड मेळटा. ताच्या नंतर मागीर 15 फायनान्स अशे बाकीचे फंड्स आसतात. आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 50 लाख रुपया सुमार पर इयर आमकां पर मेंबर डेव्हलपमेंटल फंडाक लागून मेळटा. अपेक्षा कितली आसा तुमची? अपेक्षा आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा की आमकां आनी वाडोवन मेळचें म्हणून एक 75 लॅक्स तरी पर मेंबर 75 लॅक्स मेळपाक जाय अशें म्हाका जातलीशी दिसता. दिसता ह्या टेन्युअरान? सरकारा कडेन आमी मांडलां आनी सरकार पॉझिटिव्हली आमकां विचार करतले अशें आमकां दिसता. ह्या जे जिल्हा पंचायतीचे हे पंचायतीनूय रिफ्लेक्ट जाता इलेक्शनाक. फाल्यां जिल्हा पंचायतीन भाजपा वाल्यांनी काम करूना जाल्यार त्यो पंचायती तांच्या अंडर येता त्यो दे मायट लूज इट. हय, नक्कीच नक्कीच. कारण कशें आसता, जिल्हा पंचायतींनी आमी जेन्ना निवडून येता तेन्ना खंय तरी आमचोय प्रभाव काही पॉकेट्सांनी आसता. पार्टी म्हणून आमकां मतां पडटा किंवा आमचे इंडिविज्युअल पर्सनल वोट्स असतात. त्या हेतूंतल्यान खंय तरी आमी आमचो मतदारसंघ जेन्ना खंयची एक पंचायत दुर्लक्ष केली जाल्यार नक्कीच तो फटको त्या आमच्या थंयच्या कार्यकर्त्यांक बसपाक शकता. आतां कुंभारजुवा मतदारसंघान पंचायत इलेक्शन आसा. बीजेपी एज वन युनिट इट वील फायट ऑर बीजेपी मडकयकर फॅक्शन, बीजेपी सिद्धेश कशें फॅक्शन? आसा, पंचायत इलेक्शन हें पार्टी वायन्सर आमी कंटेस्ट करिना. सो एवरी कार्यकर्ता हॅज रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. आमी कोणाक आडोवपाक शकना. बट इन द सेम हें आमी जर तर विनेबिलिटी जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार दॅट हॅज टू बी कावंटेड. विनेबिलिटी आमी पळोवपाक जाय. पूण भाजपा म्हणून एक घालतलेच की बाबा नक्कीच, अमक्या नक्कीच. एक्स मनशांक सपोर्ट करतले. नक्कीच सो नक्कीच. कुंभारजुवा भाजपा एक संघ आसा हय, भाजपा हो सगळी कडेन एक संघ आसा. सगळीकडे. नक्कीच नक्कीच म्हाका अशें दिसता की ताचेर विचार विनिमय जातलो, सगळ्यां कडेन उलोवप जातलें आनी नक्कीच आमचे सगळे कार्यकर्ते जे इलेक्शनाक रावतले ते निवडून येतले. डू यू फील की पंचायत इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जावपाचें म्हणून? ना, आय एम नॉट इन फेवर बिकॉज पंचायत ही सगळ्यान म्हणजे इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट इलेक्शन्स. बिकॉज कारण वोट्सूय कमी आसता आनी प्लस ग्रास रूट इलेक्शन जें म्हणटा तें पंचायत इलेक्शन आसता. आनी त्या हेतूंतल्यान आमी तें जावपाक जायना हांव अशें कित्याक म्हणटा, कारण आमी गांवांतल्यान जो आमी लिडरशीप क्वॉलिटीज ज्यो आसा भुरग्यां मदीं त्यो एक्सप्लोर करपाक लागून, त्यो तांकां एक्सपोज जावपाक लागून पॉलिटिकल सर्कलान ग्रामपंचायत, विलेज पंचायत इज द बेस्ट ऑप्शन. त्या हेतूंतल्यान ते जे ग्रास रुटाचे प्रॉब्लम्स आसात ते अंडरस्टँड करून, ते समजून, ते सॉल्व करून म्हाका दिसता दॅट. पूण मागीर इलेक्ट जावन आयले की भाजपा सगळ्यांक आपलेच म्हणटा की आमची पंचायत जिखल्या. शेवटी कशें आसा, गव्हर्मेंट भाजपाचें असल्या कारणान डेव्हलपमेंट हो जावपाकूच जाय सगळ्या पंचायतींनी. शेवटी कोणाक इच्छा आसता भाजपा जॉयन जावपाची ते जॉयन जातात. आमी फाल्यां तुमी पंचायतीन खंयच्याय पंचायतीन गेले जाल्यार ही भाजपाची म्हणजे थंय बोर्ड नासता, फ्लॅग नासता, फ्लॅग नासता, पूण तकलेन आसता.
तकल्यान आमदार तकल्यांतले कोण प्रत्येक कोणाचे काडपाक शकना. ही पंचायत उडयली ती पंचायत हाडली चालू असता. शेवटी कामां ही गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता, आमदारा कडल्यान जाता, ZP कडल्यान जाता किंवा जे पक्षाचे थ्रू जाता. आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता की पंचायत राज, ग्राम स्वराज एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. तो जर आमी स्ट्रॉंग करपाक जाय जाल्यार नवीन लिडरशीप जर आमी तयार करपाक जाय जाल्यार पंचायत जी आसा ती इज द ओन्ली ऑप्शन. इट्स अ स्टेपिंग स्टोन. सो इवन पार्टी शूड थिंक अबाउट इट. हय, नक्कीच नक्कीच. डोंट फायट ऑन पार्टी लायन्स, बट आपले आपले जे कार्यकर्ते राजकारणान येवपाक सोदता तांकां पंचायत इलेक्शनान कॉन्टेस्ट करा म्हणून सांगता. नक्कीच नक्कीच. ते एक तातूंत जिखले जाल्यार जिखून आपल्या वॉर्डा खातीर किंवा आपल्या गांवा खातीर काम करपाची एक संदी मेळटा. हरले जाल्यार तातूंतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटा, अनुभव मेळटा. सो म्हाका दिसता की एवरी यंगस्टर हू इंटेंड्स टू कम इन टू पॉलिटिक्स ताणें पयलीं काही वर्सां आपल्या वॉर्डान काम करपाक जाय आनी ग्रामपंचायत इलेक्शनाक ताणें फुडें सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. राजकारणांतली फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन, पयली पावली. नक्कीच. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले सिद्धेश नायक. ते म्हणटा की प्रत्येकाक राजकारणान जर येवपाची इच्छा आसा जाल्यार येता ते पंचायत इलेक्शन ही पयली पायरी. तुमी ती पायरी चडा आनी नंतर आयले जाल्यार बरेंच आसा, येवना जाल्यार अनुभव मेळटलो. यू आर नॉट लुजींग मच. चड लूज करपा सारकें आसा. बारीक बारीक वॉर्ड आसतात ते एक्चुअली. सो आनी जिल्ल्या पंचायतीचो चॅरमॅन जाल्या उपरांत वेगवेगळी डेव्हलपमेंट कामां आपूण आपल्या स्वताच्या मतदारसंघात आनी पुराय नॉर्थ गोवानूय घेतलो. नॉर्थ गोवा तुज्या अंडर. हय नक्कीच. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें कुंभारजुव्यार फुडले टिकेटी खातीर आपूण क्लेम करतलो. दिली ना दिली ते पक्षाचेर, पुणून ह्या मतदारसंघात परत भाजपाचो बावटो हाडपा खातीर आपूण प्रयत्नशील आसतलो. देट ऑल्सो गोज एज अ वर्ड. पयलीं कन्फर्म करता कारण आमी मिसकूट करूं जायना म्हणून. ओके, सो तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटॉट, goaviolent.com. कीप वॉचिंग. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I'm associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram. Like us. Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. For latest news updates. Visit www.goanewsup.com. Keep watching us.